दिवस होतो. महागाईचा इश्यू पूर्ण गोव्यातल्या प्रत्येक नागरिकाक प्रत्येक कुटुंबातल्या सदस्याक कळचो. त्या अनुषंगान गोव्यातले समस्त गोमंतकीय जागे जावचे ह्या इराद्यान म्हादय बचाव आंदोलन जो उबें रावल्लो आसा त्या आंदोलनाचो एक भाग म्हणून आणि तालुका वायज जागृती जावची, प्रत्येक तालुका वायज जागृती जावची ह्या पार्श्वभूमीचेर पेडणे तालुक्यात 26 जानेवारी म्हणजे फाल्यां सांजे 4 वरांचेर एक जागृती फेरी, एक प्रोसेशन करतलो आणि ह्या प्रोसेशनांतल्यान किंवा ह्या एक मार्च जातलो आणि ह्या मार्चांतल्यान पेडणे बाजारपेठेक एक फेरी मारून त्याची सांगता आमच्या नवीन बस स्टँड आसा त्याच्या प्रवेशद्वाराचेर किंवा त्या परिसरात जातली. त्याच्या पयलीं ह्या जागृती फेरीच्या पयलीं पेडणे तालुक्यातल्या समस्त पेडणे नागरिकांच्या वतीन ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टर उपजिल्हाधिकारी हांकां आमी निवेदन भेटून पेडणे वासियांचो हुंकार किंवा पेडणे वासियांचं आवाहन सरकारपर्यंत पावून म्हादय नदीच्या बाबतीत किंवा म्हादयच्या बाबतीत जो इश्यू रेज झाला त्याच्यासाठी सरकारान योग्य वेळाचेर पावलां वाचून ह्या म्हादय विशय अत्यंत गंभीरतेन घेवचो किंवा तो जर विषय अत्यंत गंभीरतेन घेतलो गेलो ना जाल्यार पूर्ण गोमंतकातले नागरीक किंवा समस्त गोमंतकीय हे जागे जाल्ले आसत. ह्याच्या प्रकारचे एक आवाहन वजा इशारो दिवपाचं निवेदन आम्ही फाल्यां उपजिल्हाधिकाऱ्याक सांजे 4 वरांचेर सादर करतलो. असं जाता की म्हादयच्या संदर्भात लोक जे आसा गोंयचे हे जागृत आसा, सेन्सिटिव्ह आसा, त्या लोकां बरोबर आमी रावपाक जाय आणि जो म्हादयचो प्रश्न जो आसा तो ह्या सगळ्या लोकां बरोबर रावन बेगिनाच बेगीन सोडोवपाक जाय. जे एनवायरमेंटल क्लिअरन्स जे प्रकाश जावडेकरान जे दिलेले आसा हे बेगिनाच बेगीन फाटी घेवपाक जाय. त्याच्या खातीर समिती करपाची गरज ना, त्याच्या खातीर आनी टायम काडपाची गरज ना, हे बेगिनाच बेगीन फाटी घेवपाक जाय. कारण कर्नाटक सरकारान जे आसा हे फटींगपणान केल्लेलें आसा. तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा की हे उदक जे आसा ते आमकां पिवपाक जाय. पिवपाच्या आधाराचेर तेंच्यांनी जे आसा हे आयज साखर कारखान्या खातीर जे आसा ते तेंच्यांनी उदक जे आसा ते डायवर्ट जे आसा ते करपाक मलप्रभेन जो आसा तो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि हे सगळी माहिती फाल्यां जी आसा आमचे नेते जे आसा डिटेल जे आसा हे सगळ्यांतले हे सगळे डिटेल जे आसा हे फाल्यां आमचे नेते जे आसा ते पेडणेच्या सगळ्या समाजाक तेची माहिती आसा दितले. त्याच्या खातीर ही जागृती फेरी आसा. त्यामुळे सगळ्या पेडणेकारांनी ह्या जागृती फेरीत सहभागी जावचें आणि येणाऱ्या आमच्या भविश्यात जे आमचे भुरगे आसात, आमची पिढी आसात तांकां सुरक्षीत बरें नितळ उदक हे तांकां मेळचें हेच्या खातीर आमी सगळे पेडणेकार जे आसा ते एक जाय. म्हाजी पार्टी खंयची, म्हाजो समाज खंयचो, म्हाजी संघटना खंयची ते सगळे आमी शेडो करुया, सायडीक दवरुया आणि आमी एका दिलान आमी सगळे जे पेडणेकार एक जावया आणि हे जे मोठो आघात जो आमचो गोंयचेर जावपाचो आसा तो वाटोवपा खातीर आमी प्रयत्न करूया. अशा पद्दतीची जागृती फेरी करपा खातीर आमचो फाल्यांचो 4 कार्यक्रम जो आसा तो सुरू